नमस्कार. पळया प्रायम खबरो. चेतन देसाय जीसीएचो नवो अध्यक्ष डॉक्टर शेखर साळकाराचे पॅनल सरले फाटी. दोतोराचो अध्यक्षपदाचो राजीनामो. आयतारची वेंचणूक रद्द. रिपोर्ट वतलो कोर्टाक. वेंचणुकेच्या राजकारणात सध्या देंवचो ना. स्वराज अभियाना खाला लोक जागृतायेचो प्लान. एक्टिव्हिस्ट योगेंद्र यादव उलयलो मिडिया कडेन. गोंयांतूय चलतलें अभियान. गोंयांत 32 एनजीओची सरकारी नोंद नासतना भायले भायर वावर. चडशे बार्देश तिसवाडीत. बेकायदेशीर थारल्यार कारवाय. केंद्राच्या आदेशावेल्यान खाते करतात चवकशी. जळमांदाराक विश्वासात घेऊनच वास्को लोंढा रेल्वे डबल ट्रॅक प्रकल्प लायतले चालीक. केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभून केले स्पष्ट. गोंयांत 4 प्रकल्पांचे केले उक्तावण. आणि कस्टम्सान दाबोळे धरले 3 किल भांगर. मोल 80 लाख. जुनातली चौथी घडणूक. महिन्याभरात धरले 10 कोटीचे 31 किल भांगर. हे फावट ट्रान्सफॉर्मराच्या तारीत. खबर विस्तारान. चेतन देसाय जीसीएचो बिनविरोध अध्यक्ष जाला. आमदार आणि जीसीएचो आदलो कोऑप्टेड वांगडी सुभाष फळदेसायाच्या मध्यस्थीन जीसीएतल्या व्यवस्थापकीय समितीचो वाद मिटलो. वेंचणूक लढोवपी दोन्ही गटांमदी कॉम्प्रोमायज जाला. दोतोर साळकारान अध्यक्षपदाचो राजीनामो दिलो. उरिल्ले 4 उमेदवार फाटी सरले. आता चेतन आपल्याक जाय ताका 13 वांगड्याच्या व्यवस्थापकीय समितीचेर घेवंक शकता. आता आयतारा जीसीएची वेंचणूक जावची ना. गोंय क्रिकेट संघटनेच्या व्यवस्थापकीय समिती खातीर डॉक्टर शेखर साळकर आनी चेतन देसायच्या गटामजगती फाटले कांय दीस बरेच पेटिल्ले. मोठ्या वाठाघाटी उपरांत जीसीएचो आदलो कोऑप्टेड वांगडी सुभाष फळदेसायान शेनवारा दोनूय गटांमदी मध्यस्थी केली. दोतोर साळकाराचो गट कार्यकारी समितीच्या वेंचणुकेंतल्यान फाटीं सरलो. ताका लागून चेतन देसायाचो गट बिनविरोध वेंचून आयलो. चेतन देसाय नवो अध्यक्ष जाता. मात जीसीएक अजून कोर्टाचे ग्रीन सिग्नल मेळपाचें आसा. कोर्टाच्या आदेशा उपरांत फुडल्या सप्तकातूच सगळें चित्र स्पश्ट जातलें. Then I convinced Dr. शेखर साळकर. हांवें सांगलें ताका आतां ही एलिगेशन्स एकमेकाचेर इलेक्शन जिखपा खातीर पुरो जालीं. हाचे नंतर आमी क्रिकेटी खातीर कितें तरी करपाक जाय. दोतोराक व्हेरी रिस्पेक्टफुली ही agreed to my point and he said that if I want he will resign in the interest of cricket. Most of our members, I convinced them and they have withdrawn their nomination and supported Chetan. Chetan is the as new a president. Yeah, the Chetan Desai has selected, made his panel. He was, I told that you, whoever you want, you take on your panel. We will see that rest all withdraw. Today there was a mediation by our Subhash Faldesai, and he asked me that in the larger interest of the cricket, our group should withdraw and allow Mr. Chetan Desai to take over as a new president, as and when the it will be declared by the court, because only he is left as a president. Then there are 13 members who are left as the members and 1 life member. So totally exactly as what is required for a new committee to come over, that is required. But only thing, officially we cannot declare the result as per the Supreme Court order. Monday they have to file the report. Monday election committee will file the report. Okay. Then we will follow up with that report and see that the order is passed by Tuesday. प्रुडंटा खातीर नीरज प्रभू आनी ओमकार फळारी. आपूण वेंचणुकेच्या राजकारणात सध्या देंवचो ना. वेगवेगळ्या विशयांचेर लोकांमदी जागृताय घडोवन हाडूंक आपूण वावुरतलो म्हणून एक्टिव्हिस्ट योगेंद्र यादवान स्पश्ट केलां. तो पणजे मिडिया कडेन उलयलो. स्वराज अभियानात लोकांचे हक्क, शेतकारांचे हक्क, भ्रष्टाचारा आड मोहीम, पर्यावरणाचे विशय हे मुद्दे घेवन लोकांमेरेन वचपाचो ताजो प्लान. गोंयांत मायनिंग धरून उद्देग वाठारांत शिस्तबद्ध भ्रष्टाचार चल्ला म्हणून ताणें आरोप केलो. At this stage, we do not want to form a party. Having one foot in electoral politics is essential. Putting both your feet there is dangerous. This is what happened to Aam Aadmi Party, an organization which is not driven by Delhi, where local state units and organizations have considerable autonomy, where they decide. Swaraj Abhiyan in Goa
should be able to decide what their priorities in Goa are. Sitting in Delhi, who is anyone else to tell them what should be their priorities? I do not look at Goa merely as a tourist destination. It's a place which faces special kinds of challenges because of that very organized corruption that it represents, whether it's on the question of mining or on the question of sea coast or all other forms of natural resources. But Goa also represents a legacy of people's movements. I see environment as a future issue of politics in India. And I see Goa as possibly one state in the country which can show the path to the rest of the country in green politics. Anyone who subscribes to our ideas and our program can work with us. That person may be from Congress, maybe from Aam Aadmi Party. The only precaution we have taken is anyone who is a member of a political party will not become an office bearer in Swaraj Abhiyan. So your representative, Mr. Regina, he cannot become any office bearer with us. गोंय सरकारा कडेन ज्या एनजीओची नोंद जाल्ली ना त्यो बेकायदेशीर थारतले. बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्या कडेन गोंयांत वावुरपी 32 एनजीओची नोंद जाल्ली ना. नोंदणी नाशिल्ल्या 32 एनजीओ खात्यान कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. तातूंतले चडशे एनजीओ बार्देश आनी तिसवाडींतले. सध्या खातें ह्या एनजीओची बाजू आयकून घेता. तांचें म्हणणें आयकले उपरांत खातें केंद्र सरकाराक रिपोर्ट धाडटले. केंद्र सरकारान देशभरान वावुरपी एनजीओंचो कारभार तपासपाक सुरू केला. गोंयांत नोंदणी नाशिल्ले 32 एनजीओ चलतात. ज्युव्हिनायल जस्टीस अँड ज्युव्हिनायल चिल्ड्रन्स एक्टा खाला ह्या एनजीओंनी तांची नोंदणी केल्ली ना. असल्या नोंदणी नाशिल्ल्या एनजीओ आड गोंयच्या बायलां आनी भुरगे खात्यान कायदेशीर कारवाय सुरू केल्या. खात्या कडेन नोंदणी करूंक नाशिल्ल्यान ह्या एनजीओंक खात्यान कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. मात ह्या एनजीओंनी आज मेरेन खात्याक जाप दिल्ली ना. गोंयांतल्या तालुक्या प्रमाण नोंद नाशिल्ले एनजीओ अशे: बार्देस 12, तिसवाडी 7, साश्टी 6, मुरगांव 5, केपें 1, काणकोण 1. ह्या एनजीओंची खात्यान वैधता तपासपाक सुरवात केल्या. 32 एनजीओंची सध्या खातें बाजू आयकून घेता. आतां मेरेन जाल्ले सुनावणेक 32तले फक्त 10 नाशिल्ले एनजीओ आयले. सुनावणी जाले उपरांत खातें आपलो रिपोर्ट केंद्राक दितले. खात्या कडेन सुमार 51 नोंद जाल्ले एनजीओ आसात. तिसवाडी तालुक्यान सगळ्यात चड 17 एनजीओ आसात. ते उपरांत बार्देसान 13, साश्टीन 6, मुरगांवांत 3, सांग्या आनी काणकोणांत 3 एनजीओ, फोंड्यां 2 आनी पेडण्यां आनी केप्यां दरेकी 1. फॉरेन फंडिगा वेल्यान सध्या भारतांत पर्यावरण, बायलां आनी भुरग्यांचे सेवक म्हूण वावुरपी कितलेशाच एनजीओंच्या कारभाराचेर मोदी सरकार नजर दवरून आसा. ते प्रमाण सरकारान राज्याच्या सरकारांक कामाक लायल्यात. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण ह्या एनजीओंक नोंदणी करून घेवंक 15 जुलय मेरेन प्रास दिला. ते उपरांत नोंदणी करूंक नाशिल्ले सगळे एनजीओ बेकायदेशीर थारतले. ताजो रिपोर्ट खातें केंद्राक दितलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश खाडी आनी चेतन गवस. घेवया एक विराम.